एक पात्र नाटकुलो बराबस. नाटकुल्याची अवधी 8 मिनिटां. अशें घडलें तूं म्हजे खातीर कुसार मेलो हो एक मिस्टेर म्हाका समजंत ना मो हो हांव कोण म्हण तुमकां कळीत ना न्ही गे ऐका वय हांव बाराबस तोच बाराबस एक कोणी गारलोट कार्यक्रांतिकारी तुम्ही बिया नाकात तुमच्या कुबरे गांव येना म्हाका म्हजो म्हणलें पंगड आसा आनी त्या पंगडाचो मुखेली हांव रोमाच्या अधिकारां विरोध झुजिल्लो क्रांतिकारी साबारांचे रगत वरयल्लें आसा जेरिको तावन रोमायेची वाट कितल्या आपायाची म्हणली तुमी जाणा आनी तेच वाट आमच्या पंगडाचें कार्यक्षेत्र थंयसर आमचें कारभार अशें आमचें कारबारां विपरीत जाताना रोमी आडाळत्यान आमकां कैद करूंक आदेश दिलो अशें रोमी शिपायांनी म्हाका आनी म्हज्या दोगां सांगात्यांक कैद करून बंदेंत घालें पास्कांच्या फेस्ता आदीं कुर्सार मारची आलोचना तांची आसली जायजे कित्याक म्हळ्यार रोमी आडाळत्या विरोध रावुल्ल्यांक कसले शिक्षा फावो जाता म्हणलें ताणें लोकांक दाखय जाय आसलें अशें आमी आमचे निमाणे दीस मेस्ते आसल्या म्हाका सारकें उडास आसा तो दीस शुक्रार आदल्या दिसा रातीं ताणी एका जुदेव मेस्त्रीक बंदी करून आमच्या देगेच्या कुडांत गेल्लो सगळी रात ते शिपाई त्या जुदेव मेस्त्रीक मारून बोडोवन ताची विधवळी केल्ली हें सगळें आमच्या कुडांत हांव सारकें दिसतालें पूण हांवें त्या व्यक्तीक पळयतना तो कांय आमच्या कालेतीचो न्हय म्हूण म्हाका सारकें कळ्ळें कित्याक म्हळ्यार सोराक सोराची वळख घडयेन मेळटा ते शिपाई त्या जुदेव मेस्त्रीक मारताले बडयताले ताची केळपुळां करताले पूण तो कितेंच उलयनातलो शांत स्वभावाचो जाल्लें जाता म्हणली चिंताप ताचें जावयेत
पूण हे जुदेव मुखेली लोकांक सळ वयतले, नाना तरासो आरोप ताचेर मांडतले जाल्यार त्या हेरोदीक जावं पिलाताक जावं ताचेर कसलोच अपराध मेळोंक ना. पूण लोकांची बोब मळबा पावुल्ली. कुर्साय ताका हांव येवच्या भियेलो. कांय म्हजेच विशयान हे बोबो घालतात म्हणून, पूण उपरांत म्हाका कळ्ळें की ते म्हजे विशयान न्ही, त्या व्यक्ती विशयान म्हणून. उपरांत थोड्या वेळान रोमी शिपाय आयले, म्हाका वण व्हरून त्या व्यक्तीच्या बगलेक रावयले. पस्कांची दोस्तूर वापरून एका व्यक्तीक सुटका दिवची आलोचन पिलाताची आसली. ताणें लोकां लागीं विचारले, ह्या जुदेव मेस्त्रेक सुटका दिवची आलोचन म्हजी आसा, तुमी कितें म्हणटात? कोणाक सोडीत जाय? लोकांनी बोबाट घाली, बरोबासाक समका सोड. हांव म्हजेच कान पातयेना जालो. तो वळू पिलातान परत्यान विचारले, तर ह्या जुदेव मेस्त्रीक कितें करूं? लोकांन परत बोबाट घाली, कुर्साय ताका. पिलातान तशेंच केलें. म्हाका सुडका त्या निरापराधी मनशाक कुर्साचें मरण. कसली नीती! कितें घडटा पळोवया म्हणून हांवें लोकांच्या जम्या संगी पावलां काडलीं. एक बरादीक कुरीस हाडन रोमाच्या शिपायांनी त्या जुदेव मेस्त्रेच्या कांद्यार दिलो. उपरांत ताका वण व्हरीत कलवार दोंगरा कुशीन वण व्हेलो. वाटेर सबार बोडीन तो पडलो. हे जुदेव मुखेली ताची केळकुळां करतले. रोमी शिपाई ताका कोठो मुठी घालताले. रगत ताच्या शिरांनी वळताले. म्हाका राहुल्ले कडेन थंय शेळो घाम सुटलो. कित्याक हांवें ताच्या जाग्यार आसा जाय आसलें. आज म्हज्या जाग्यार तो निरापराधी मनीस कश्टाता, वळवळता. उपरांत कलवार दोंगरा पावतच शिपायांनी त्या जुदेव मेस्त्रेक कुर्सार जोडलो. बगलेक म्हजे दोग सांगाती आनी त्या कुर्सार अशें बरयल्लें, जुदेवांचो राय. जर हांव मेल्लो तर सोरांचे राय म्हूण बरयता कोण ना. अशें कित्याक घडलें हांव नेणा. पूण हे अनितीचें फर्माण म्हणून हांव सारकें जाणा. पूण हातून म्हजो कसलोच हात ना. बगार म्हज्या जिणी बदलावपाक एक अवकाश जायत गी म्हण हांवें चिंतयत गी. नाटकुलो तुमकां पसंत जालो म्हूण चिंता. ह्या नाटकुलेचो रचन केल्लो आसा मानादीक बाब रॉनी सेरावो जेपू. पात्रधारी आशिल्लो ऑल्विन मिरांदा जेपू. देव बरें करूं.